चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. आयज हांव साउथ हॉल लंडन ह्या सुवातेर आसा आनी ह्या सुवातेर आमचो खोडेगांत एक कलाकार जो बरो पार्टिस्ट आनी ताचो जायतो वावर आसा. बरी कांतारां गायता, सगळे सुवातेर तो दिश्टी पडटा. आनीक ह्या लंडनच्या शारांत ताचें एक खाशेलपण म्हटल्यार खंयचीय कसलीय कार्यावळ जालो आनी ताका उलो मारलो जाल्यार तो केन्नाच फाटीं रावना. आपली सगळीं कामां पयस दवरून फुडें सरता. तो म्हटल्यार बंटी वास. आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. देव बरें करूं तुका तिवतन बाब. तुवें म्हाका आयज ह्या तुज्या कार्यावळींत आपयलो म्हणून खरेंच खूब बरें दिसता. कारण तुजो जो वावर आमी लागींच्यान पळयता आसतना जे मोगान आनी जे उर्बेन तूं कसलेय कार्यावळीक वेंग मारता ही खुशालकाय आमकां चड आनीक चड गरजेची. तर सुरवात तुज्या जिवितांत तूं असो मुखार सरोंक कारण कितें? पयले सुवातेर तिवतन बाब हांव पयलोच कोंकणी पालकार भितर सरलो म्हणल्यार 8 वर्सांचो आसतना हांवें पयलोच खेळ तियात्रांत नाचोंक मुखार सरलो. त्या खेळ तियात्रांत हाडपाक म्हजो मेंटॉर म्हाका म्हजे सांगताक हांव ताका आयज पासून म्हजो टिचर कसो मानता तो म्हटल्यार सानिध्य मायणा हाणें म्हाका पयलोच जांसितो ग्रासियस रोलदांव पाद्री तियात्रांतलो ताणें म्हाका आपल्या खेळ तियात्रांत पयलोच व्हेलो. एक भुरग्याची भुमिका हांवें ताच्या खेळांत केली. उपरांत म्हाका हांव दिसता म्हाका 10 ते 12 वर्सां सुमार हांव दादा दे मायणा आनी सानिध्य मायणाक नाचलो खेळ तियात्रांनी. आनी ते उपरांत कांय कारणाक लागून म्हाका बोटीर वचचें पडलें. पूण बोटीर तान येवनूय जेन्ना म्हाका सुटी आसताली केन्नाय हांव कार्निवालाच्या वेळार हांव गोंयांत पावलो जाल्यार हांव बॉबेट डे केपें हाचे खेळ न्हेसतालो. तेच परी केन्नाय सुटयेर पावलो जाल्यार कोणाचोय तियात्र आसा जाल्यार म्हाका ते न्हेसोवंक आपयताले. जशे परी आमचो इनास डायस ताका तूं वळखता आसतलो, तो तियात्रांनी लायटी मारता, सो लायटींग कोत्ता. सो ताच्याय तियात्रांत हांव 2 तियात्रांत नाचलां. हे परी म्हजी पयली भुमिका म्हटल्यार 4 वर्सांचो आसतना हांव पयलोच स्टेजीर आमच्या प्रायमरी स्कुलान म्हाका टिचरींनी नाचोंक काडलो. तेन्ना हांव पयलोच नाचोंक फुडें सरलो तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हजे भितर तो स्टेज फियर ना कसो म्हणून. उपरांत म्हज्या ह्या मेंटॉरान म्हाका पळयलो आनी म्हाका ताणें म्हटलें तूं हेड तियात्रांत नाचतलो. हांवें व्हडे खोशयेन ताका एक जबाब दिलो, वय हांव नाचतलो म्हणून. आनीक 8 वर्सांचो आसतना पयलोच हांव कोंकणी माचयेर भितर सरलो. पूण तो काळ मातसो वेगळो आसता कारण तुका तितलो तुज्या कुटुंबाचोय सांगात जाय पडटा. तर ताणी तुका घरच्यांनी कितें म्हटलें? पयलें म्हटल्यार हांव प्रोफेशनल फुटबॉल खेळटालो तेन्ना म्हजे मामी चड आडकोड आसली फुटबॉल खेळनाका म्हणून सांगोंक. एका दिसा कसोच खेळटाना म्हाका हेड कन्कशन जालें. हांव गोलकीपर खेळटालो तेन्ना आनीक म्हाका म्हज्या मामीचेर बरो चाकांत आयलो आनी तेन्ना तिणें सांगलें तूं खेळोंक वचो नाका म्हणून. पूण म्हाका म्हज्या मामीन वो डॅडीन म्हज्या फॅमिलीन केन्नाच म्हाका तियात्रांत भितर सरता तेन्ना आडावंक ना. कित्याक म्हजे मामीचे आनी डॅडीचे एकूच खाशेलेंपण म्हटल्यार तांकां तियात्र चड आवडटात आनी तियात्र आनी तियात्रीस म्हटल्यार तांकां चड आवडटात. आयज त्यांच्या घरांत तांकां एक तियात्रीस मेळलो म्हणून ती खुबूच खुशाल आसात. म्हाका केन्नाच कोंकणी पालकार येवंक कोणेच आडकूड करूंक ना. बंटी, खरेंच तुवें तुज्या मायपायची तुस्त केली कारण तांकां वाखाणलें. म्हणजे म्हाकाय खूब बरें दिसलें कारण तांच्या पासत पुतान कितें तरी करचें हो तांचो आवडो आयज फळादीक जाला आसतलो. तरी पूण ह्या सोबे माजार तांच्या पासत खंयच्याय एका कांताराच्यो एक वस करत तांच्या पासत भेटूय. एक कांतार म्हटल्यार हांवें म्हजें खूब घडलेलें कांतार. ते कांतार हांवें माय पायच्या वयर म्हटलेलें
तेच कांतारांतल्यान तांकां हय आयज तांकां हांव हे कांतार भेटयता. ही उतरां खरेंच मोल आदीक ह्या उतरांक केन्नाच कितें जायना सोर 9 म्हयने कुसव्यान सांबाळता कितलेय त्रास ती सोंसता तिका कास्तीक पडत तोर पाय आपल्याक उणें करून भुरग्यांक दिवपी ती दोगांय जावन आसात मोगाची जोर दुडू कितलेय तूं जोडशी भांगारान तांकां नेटोवशी तांचो करूंक जायना वालोर. बंटी आतां हांव मातसो फाटल्यान येता 1-2 पावलां. हालींच तुवें तुजो गांव नावेली तुवें कितें तरी मॅजीक केली आनी तूं परत UK आयलो. हय कितें तें? यतन बाब पयलो उलो हांवें तुका मारलेलो आयज पासून तुवें म्हजो चेवगडास केला. सांगचें म्हटल्यार म्हज्या मनान सदांच आसलेलें की बाबा देव तुका आरतीन बोदता आनी ती आरती बोदेशी तूं देवाक कितें दिता तें चड म्हत्वाचें आसता. देखूनच म्हजो एक मनान सदांच एक उर्बा कशी आसलेली म्हज्या मनान एक सपन आसलेलें की बाबा हांव तें सपन पुरें करतलो. कशें करतलो की वालांकीन सायबीडीन म्हाका सदांच सांबाळला आनी तिच्याच आसऱ्याखालाक म्हाका हें जिवीत मेवलां अशें हांव चिंततां आनी म्हजें जिवीत अजुनूय बरें चलता. त्या पासत हांवें चिंतलें गोंयान वचोन एक मेगा म्युजिकल शो करून पूण हांवें चिंतूंक ना तो कितलो बरो जायत काय कितें जायत तो म्हज्या मनान सदांच दुबाव येतालें कशें करतलो कितें करतलो. पूण जेन्ना हांवें एक उलो मारलो बाब गॅस्पक रास्टोक कुवेटच्या गांवांत तो आसता ताका उलो मारलो तो म्हजो गांव भाव ताणें म्हाका म्हटलें बंटी तूं वच फुडें हांव तुज्या सांगाताक आसा. ताच्या कामावेली सुटी पासून घालून तो आयलो आनी आमी एक बऱ्यांतलो बरो म्युजिकल शो आमच्या गांवांत घडोवन हाडलो. ह्या म्युजिकल शोआन हांवें नांव दिलें आमच्या गांवची नोखेत्रां. जायत्यांनी म्हाका प्रश्न केलो आमच्या गांवची नोखेत्रां तितून आमच्या गांवची नोखेत्रां कोणूच नात म्हणून कित्याक हांवें फ्लायराचेर फकत व्हडले आमचे आर्टिस्ट कोण परफॉर्म करचे आसात तांकांच घातलेले. पूण म्हजो मेन मोटो आसलेलो शोआचो आमच्या गांवची नोखेत्रांक हांव पालकार हाडटलो तांकां नाचयतलो गायन करूंक लायतलो कॉमेडी करूंक लायतलो आनी तेच परी हांव आमच्या गांवांत जी परजोळ्ळ्यांत तांकां स्टेजीर हाडून तांचो भोवमान करतलो म्हणून म्हज्या मनान आसलेलें आनी तेंच हांवें करून दाखयलें. त्या पासत हांवें त्या शोआक नांव दिलेलें आमची गांवची नोखेत्रां. हो शो हांवें चिंती नासतना इतलो बरो जालो वालांकीन सायबिणीच्या सादारण थंयसर हांवें तो शो फ्री दवरलेलो आमच्या गांवांत फर्स्ट टायम एवर इतली व्हडली स्टेज घालून तो शो जालो आनी उण्यांत उणें म्हटल्यार 2000 लोक त्या शोवाक आसलेलो. हांव मेजूक गोडे वचोंक ना पण थंयसर हाजीर आसलेल्या लोकांन म्हाका म्हटलें बंटी तुका खरेंच शाबासकी तुवें आयज आख्ख्या गोंयच्या लोकांक एकठांय केली म्हणून आनी पयलेच फावट असलो शो आमच्या गांवांत जालो आनी आमचे चड शाबासकी म्हाका मेवली म्हणटात ती आमच्या गांवच्या जाणट्याची कित्याक तांचे थंय घडोना चड पयस वचोंक तांचे खातीर हांवें तसलो शो करून दाखयलो गांवांत तांकां बसोन सुसेगाद वरान पळोवपाक जाय म्हणून आनी तिवूय एकदम खुशाल जाली. सकाळचे सकाळी दुसऱ्या दिसाक ती आमच्या घरा लागीं येवन हांव न्हिदलोच आसलोलो मामीक येवन म्हणोंक लागली बाय बाब ना काय म्हणून मागीर मामीन म्हटलें आसा न्हिदलोलो आसा वय कांसा जालो आसतलो. काल ताणें एकदम बरो शो केलो आनी ताका सांग ताका देवाच्या फुड्यान सदांच बरें आसतलें आमच्या जाणट्या पासून ताणें चिंतलें म्हणून. बंटी तूं ह्या युकेच्या देशान खंयच्या वर्साक पावलो? हांव 2018 वर्सान युकेच्या देशान पावलोलो. म्हणजे जे लॉकडावन जालां तेजे 1-2 वर्सां पयलीं. 2 वर्सां आदी हांव 2018 हांगासर आयलोलो आनीक हांव हांगासर येवन म्हाका देवाच्याच आदारान रोखडेंच काम मेवलेलें आनी हांव कामाकूय लागलो हांगासर. ओके तर आतां आमी UK पावले तर UK पयलीच ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे पयलीच संदी तुका खंय मेवली? बरो प्रश्न हांवें केलो तितून बाब. युकेन हांव आयलो तेन्ना म्हाका दिसलें बाबा हांगासर जायते तियात्रीस आसात आमकां आनीक चान्स पडत काय म्हणून हांव चिंतालो. पूण पयलोच म्हाका पालकार हाडपाक ग्रीना पेरेरान आपलो एक म्युजिकल शोवान म्हाका एक पावल फुडें घालूंक दिलें. तातूंत हांवें 2 सोलो म्हटले आनीक तेन्ना म्हाका असोच बाब रॉकी वाजन एक प्रश्न केलो बंटी आतां तूं हांगासर आयला आतां तुजो हेतू कितें? हांवें म्हटलें गोंयांत तर हांव तियात्रान नाचतालो हांगासर म्हाका दिसतालें की हांव तियात्रान नाचोंक पावचो ना पूण तरी भायर आयज म्हाका ही संदी मेवल्या ह्या पालकार येवंक तेन्ना म्हाका हांवें ग्रीनाकूय जायतें वाखाणलें कित्याक ताणें म्हाका पयलीच संदी दिली म्हणून.
आतां त्या उपरांत कोणाक खंय खंय कसो कसो पावलो? त्या उपरांत हांव पीटर द मेर्शस हाचो तियात्र ओकमान भुरग्यांक वो धर्माक हातून हांवें एका हिंदू चेड्याची भुमिका केलेली. त्या उपरांत सायमन गोन्साल्वीस हाचो माय फर्स्ट लव आनी गोंयांत आयलोलो बाब सॅमी तवारीस ताच्याय हातून हांवें एक सोलो आनी एक त्रियो म्हटलेलो. आनी तेच परी आतां म्हटल्यार हांव चडसो तियात्रांत नाचोंक पावनासलो कारण म्हाका हांगासर होस्टींग आनी एंकरींग करूंक चड संदी येताली आनी म्हाका जायते जाण बूक कोत्ताले. सो हांव MC होस्टिंगूय कोत्तालो देखून म्हाका तियात्रांत वचोंक मेळनासलें. पूण म्हाका लॉकडावन जावचे पयलीं कॉमेडियन आगुस्तिनो आपलो पयलोच तियात्र लंडनच्या शारांत करपाचो आसलो तेन्ना ताणें म्हाका बूक केलोलो आनी त्या वर्साक तो तियात्र जावंक पावोंक ना. पूण ताणें ह्या वर्साक परत म्हाका रिक्वेस्ट केलो बंटी तूं नाचतलो. हांवें म्हटलें व्हडे कशें हांव नाचतलो आगुस्तीन बाब तुज्या तियात्रांत. आनी ताचो तियात्र पळोवंक गेल्यार पास्ट इज पास्ट हो तियात्र आयज लंडनच्याच न्हय पूण आख्खेच UKच्या शारांत गाजलोलो आसा. त्या तियात्रान हांव नाचलो आनी म्हाका दिसता पिटर सायमन आगुस्तीन हांचे तियात्र बरोवप आनी म्हाका ती ताणें भुमिका दिलेली ती एक एक्टराक जशे परेन डायरेक्टर पळोवन भुमिका दिता म्हणटात तशी म्हाका ताणी भुमिका दिली आनी ती हांवें व्हडे खोशेन केली. आनी आयज म्हाका व्हड खोशी भोगता कारण कॉमेडियन आगुस्तिनो हाच्या तियात्रान नाचोन आमचो हो तियात्र बरोच हिट जालो. त्या तियात्रांनी हांवें कांतारां म्हटल्यात पयले सुवातेर त्रियो दुओ वा दुएट जी म्हटल्यात ती म्हज्या सांगाताक जो कांतार कोत्ता ताणें म्हाका बरोवन दिलेली आनी हांवें तांची कांतारां म्हटल्यात तांच्या सांगाताक. सोलो जे हांव म्हणटालो ते सगळे हांवें कंपोज केलेले सोलो हांव म्हणटालो आनी खालीच बाब आगुस्तिनाच्या तियात्रान हांवें आयलंडाक आनी स्कॉटलंडाक म्हजो सोलो हांवें म्हटलो तो म्हटल्यार एक मॅसेज कशी हांवें आमच्या लोकांक पावयली ती एका पाय आनी पुताची आनी तुज्या जिविताच्या मोला वयर. आतां आमच्या ऑडियन्सांक तुजी कांतारां आयकुपाची उमेद आसा कारण गोंया जे आसा तांकां तुजी कांतारां आयकोंक मेळोंक ना तरी आसतना तांच्या पासत एक कांताराचो वर्स कोरस. आयज कांतार घोडला खबर हाडल्या हांवें ही गोतून हे कांतार म्हजे आयकोंक मागता तुमी कान दिवन पाय पुताची खबर सांगोक हे कांतार हाडला घडून जिवीत मनशाचे कितले मोलाचे ते येतेले कळून पुतो पायक विचार कोत्ता आपल्या जिविताचे मोल कितले पाय पुताक आपल्या जबाब दिता पुता कोर हांव तुका सांगता तितले हे 2 फातर घेवन बाजारान वचोन बस कोणे विचारल्यार सांगो ना काय मोल कितले गाडी नासतना 2 बोटांच दाखय वशे पान पुताक घातले सांगणे. खरेंच तुका एक वेगळी शाबासकी कारण आमी पळयतात जायते फावटी जी कांतारां जायतीं घोडपां आसतात तातूंत जायतो वेळ काडून तुवें करचें आसता कारण ती जेन्ना घोडपां बरीं जातात तांचे रायमिंग्स बरे भाशेन तूं मांडून हाडटा तितलेंच तें उमेदीन लोक आयकता आनी लोक मानून घेता. संगीतकारूय खुशाल जातात कारण जे भाशेन तूं तेका तुजी मेलोडी आनी तुजी उतरां समजता ते भाशेन लोकां मुखार मांडटा तेन्ना एक वेगळी धादोसकाय कारण तुज्या ह्या उतरांतल्यान जायतें कितें मेवता. तर खंयच्यान तुका स्फूर्त मेवली? कांतारां घडपाची स्फूर्ती म्हणल्यार पयलेच हांव बोटीर्तान पयलोच कॉन्ट्रॅक्ट मारून आयलो तेन्ना म्हाका एका कॉम्पिटिशन तियात्रान FX फ्रॉम बोड्डा ताणें म्हाका आपयलो बंटी आपल्याच्या तियात्रान भुमिका करतलो आनी हांवें म्हटलें वय करता आनी ताच्या तियात्रान भुमिका केली. एक एक्टिंगाक ताणें म्हाका रोल दिलो आनी तो म्हणूंक लागलो एक तुजो सोलोय रेडी कर. सारकें म्हटल्यार म्हजें पेन चलोन आसलें तेन्ना कित्याक हांव दुसऱ्याची कांतारां म्हणटालो पूण हे फावटी हांवें चिंतलें की बाबा कितलो तेंप पासून दुसऱ्याचीच कांतारां म्हणटलो कितेंय तरी म्हजें करूंक जाय देखून त्या कॉम्पिटिशन तियात्रान हांवें पयलोच एक म्हजोच खूद एक सोलो घडलो एके स्टोरीचेर
तो सोलो घडलो आणि हांवें त्या कॉम्पिटिशन तियात्रान म्हणलो ते काला अकॅडमी ग्रुप ए तियात्रान उण्यात ते 80 सोलो आसलेले. हांवें चिंतूंक ना म्हज्या सोलोक आनी ते भाशेन तो प्रायज मेळटलो म्हणून, पूण हे म्हज्या पयले घडपाक हांवें जे कांतार पयलेंच घडलेले ताका म्हाका दुसरो इनाम फावो जालो, बेस्ट सोलो, बेस्ट लिरिक्स आनी बेस्ट एटायर. हाका लागून तेन्ना तावन हांवें चिंतलें आतां हांव म्हजीच कांतारां घडटलो आनी म्हजीच कांतारां म्हणटलो म्हणून. तुवें तुजे बरोबर जे कांतारां म्हणटात ते कंपोज करतात तें पळयलां आनी तुजीं कांतारां जी तुवें कंपोज केल्यात ती तुका कितलीं आवडटात तें तूं जाणा. हें दर एकल्याचें खाशेलपण आसता, कारण आपलें कांतार आपणाक उणें दर्जाचें हें केन्नाच दिसना, जरी तें खंय वयर सकयल जालां जाल्यारूय आमी तें मानून घेतात. हाचेर फुडें तुका सुमार मेवलो आसतलो की एक कांतोरिस्ट जी कांतारां घडटा ताका आपली कितली तोकली जोरोवची पडटा. सारकें, कारण आयज आमी पळयतात सोंपेपणी तुजीं कांतारां खंयच्यान अशीं तशीं पडलीं जाल्यार खंय तरी ती युट्यूबाचेर आनी खंय खंय येतलीं आनीक आपण कंपोजर म्हूण घालतलो. जायते फावटी हें घडटा. म्हणटच सुरवातेक हांव किरीतपणे उलयतां, कारण तुवें सुरवातेकूच म्हटलां की उमक्याची दुसऱ्यांची कांतारां आपणें म्हणलीं. आयज जायते जाण तें मानून घेनात की आपलेंच. होय, सारकें. हें तुजें मोठेपण. आनी जेन्ना तूं ह्या मोठेपणान मुखार वेता म्हणजे तूं दुसऱ्यांक खालतो जाता, थंयच तूं मुखार पावता. सारकें. आनीक ह्याच उद्देशी तूं मुखार वचत रावता. आयज लोक तुका वाखाणटा जे भाशेन MC आनी कितें 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 जायतें कितें, तर हें सगळें कसो तूं मुखार वता. हें सगळें म्हटल्यार जायतें एडजस्टमेंट करचें पडटा. तितून बाब हांगासर 8 वरांचें काम उपरांत घरा यो आनी कोणाची पार्टी आसा जाल्यार थंयसर वचोन तुका होर्स करचें पडटा. पूण हांव प्रिपेर आसतां. एक वीक आदीं हांव त्या म्हज्या क्लायंटाक मेसेज धाडटां आनी तांचे सगळ्यो डिटेल्स घेवन हांव रेडी करतां. सो एक पावटी म्हाका डिटेल्स मेवली म्हणटच जे म्हजे भितर आसा तें म्हाका सगळें करूंक मेवता, कित्याक म्हजे भितर तें आसा म्हणटच म्हाका फकत तांच्यो डिटेल्स जाय आसता, तांची नांवां आनी कोण फॅमिलींत आसा तीं. सो तातूंत चडसो म्हाका कास्तीक पडना. तियात्राचे वाटेन स्क्रिप्ट दिली म्हणटकच सगळ्या डायरेक्टरांक एक हें आसता की बाबा आपल्यान एक्टर चूज केला ताणें 100% दिवचें. देखूनच तुजेर विश्वास दवरून ते तुका स्क्रिप्ट दितात. ती स्क्रिप्ट दिली म्हणटच पयलो कायदो एका एक्टराचो ती स्क्रिप्ट बाय हार्ट करपाचो. हांवूय अशें म्हणटा की म्हज्या लागीनूय बाय हार्ट चड करूंक जायना फास्ट, पूण ज्या दिसाक आमी मेळटात रिहर्सलाक, एक 4 ना 2 रिहर्सल करतात, त्या रिहर्सलाक आमी ऑलरेडी आमची उतरां आमच्या तोंडार आसतात, पूण फकत आमच्या सायडीन ऑपोजीट कोण आसता ताणें ताची उतरां दिलीं जाल्यार आमकां उतरां येतात आनी तेन्नाच तो एक तियात्र रेडी जाता. म्हणजे एक स्क्रिप्ट तयार जाता. होय होय. कारण आयज हांव किरीतपणी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा तें म्हटल्यार गोल्ड एंड सिल्वर इव्हेंट कंपनी, कारण त्यांचे उद्देशी हांव आयज UK पावला. आनीक आयज तुजे बरोबर आमची भेट जाली, थोड्याच वेळामध्ये आमी एकठांय जाले आनीक ही कार्यावळ आमी मुखार हाडल्या. तर बंटी, तुवें गोंया आसतना तुवें कितले तियात्र केले? गोंया आसतना हांवें तियात्र म्हटल्यार पयल्या 2 तियात्र हांव नाचलो इनासियो डायसाचे. उपरांत हांव बोटीर गेलो. त्या उपरांत हांवें सबस्टिट्यूट रोल केलो बाब मिलाग्रिस्ता चांदोर हाच्या मदर्स डे तियात्रांत. त्या उपरांत म्हाका चडशे तियात्र नाचोंक मेळोंक नात, पूण पयलोच म्हजो तियात्र म्हणटा तो क्रिस फन्साचो कोरेजमाचो तियात्र FX दे बोड्डा हाचो कॉम्पिटिशन तियात्र. आनीक उपरांत जेन्ना हांव बोटीरतान आयलो आनीक म्हाका 1 वर्स गोंयान रावचें पडलें, तेन्ना सर्गेस्त मारियो मिनेजीस हाणें आपल्या म्युजिशनाक म्हज्या घरा लागीं धाडलो आनीक म्हटलें बंटीक विचार तो आपल्या तियात्रान नाचतलो जाल्यार. तेन्ना ताणें म्हाका आपोवन व्हेलो आनीक म्हाका म्हटलें बंटी तुजो सोलो आपल्याक लायक जाला जो तुवें कॉम्पिटिशनाक म्हटला तो तूं आपल्याच्या तियात्रान म्हूण आनीक एक सोलो तयार कर. हांवें 2 सोलो तयार केले. एक सोलो म्हजो म्हाका टोनी द रिबेंदर हाणें करेक्शन करून दिलें आनीक थंयसर कांतार करता आसतनाच म्हाका मारियो म्हणूंक लागलो आपल्या तियात्रान तूं भुमिका करतलो एक्टिंगाची. हांवें म्हटलो कसलो रोल? पुलिसाचो. तेन्ना हांव व्हड खुशी जालो, कारण ट्रेजेडी किंग मारियो मिनेजीस म्हाका विचारता नव्या कलाकाराक आपल्या तियात्रान तूं एक्टिंग करतलो. तेन्ना म्हाका एक व्हड खोशी भोगली आनीक हांवें हेकाच उतरान म्हटलें हांव करतलो म्हणून. थंयसर म्हाका इतलें
म्हाका कसो ट्रेन मोल्ड ताणें केलो. म्हजो मेंटॉर खरें सानिध्य मायणा आहलो, ताणें म्हाका जायतोच मोल्ड केलोलो. पूण मारियो मिनेझान एका डायरेक्टराची भुमिका केली आनी म्हज्या भितर एक्टिंगाचें मोल्डिंग हाडलें. आनी थंयसर हांव तसो तियात्र नाचोवन उपरांत रोखडोच म्हाका सायमनाचो इन ऑर आउट तियात्र करचो पडलो. इन ऑर आउट तियात्रान हांवें सायमनाचोच रोल केलो, कित्याक तो लंडन येवचो आसलो आनी हांव गोंय आसलो. सो ताचे हांव 4 तियात्र थंयसर नाचलो. उपरांत म्हाका जायतेच तियात्र आयलेले, पूण म्हाका नाचोंक मेळोंक ना, कारण म्हाका लंडन येवचें पडलें आनी ते तियात्र म्हाका सोडचे पडले. पूण म्हाका दिसता की हांव लंडनान पावून बऱ्या जाग्यार पावलो म्हणून कितले आर्टिस्ट हांगासर आसा तितले तियात्र हांगासर जातात. चिंतलेले पयले तियात्रान पावचो ना म्हणून, पूण आयज संदी मेळोन हांव तियात्रान पावलां. आनी जशें बरें म्हणटात तियात्रान बाब, तुज्या भितरलें कोणाच्यानूच चोरून व्हरोंक जायना आनी एक्टिंग तर कोणाच्यानूच चोरून व्हरोंक जावचें ना. देखून हांव खूब खुशाल, कारण हें जावन आसा म्हजें पास्ट जें हांवें सारलां. अप्स एंड डावन्स जायते आसलेले. पयलोच हांव बरोच बारीक आसलेलो तेन्ना म्हाका एका डायरेक्टरान पासून नाकारलेलो, कारण तुजी बॉडी हिरोच्या रोलाक फिट जावची ना म्हणून. बट हांवें होप सोडूंक ना. हांवें म्हजो एम हाय दवरलो आनी म्हटलें एका दिसाक ना एका दिसाक हांव पालकार येतलोच. आनी जेन्ना तुका कोणूच डिमोटिवेट कोत्ता, दॅट इज द बेस्ट पॉयंट वेर यू गेट युअर सेल्फ मोटिवेटेड. दॅट्स अ चॅलेंज दॅट यू एक्सेप्ट. आनी ती चॅलेंज हांवें एक्सेप्ट केली आनी हांव आयज कोंकणी पालकार पावलो आनी लोकांनी म्हाका मानूनय घेतलो. देखून हांव खूब खुशाल. बंडे, आयज जायत्यो कार्यावळी तूं घडोवन हाडटा, जायते होस्टिंग करता, जायते सुवातेर तुजी वांकडणी जाता. आनीक तियात्र पळोवन गेल्या उपरांत बंडेन बरी एंट्री हें हांवें आयकलां, हांवें पळयलां. म्हणटच UK आयल्या उपरांतूय म्हाका ही संदी फावो जाली तुजी एक्टिंग पळोवंक. तर ह्या लोकां पासत खंयच्या एका कांताराच्यो 4 ओळी? ह्या लोकां पासत कांताराच्यो 4 ओळी न्हू, पूण हांव एका डॉक्टराचो रोल करतालो. तातूंतल्यो एक 4 ओळी हांव म्हणून हांव दाखयतां. ओके. हे डायलॉग म्हटल्यार कॉमेडियन आगोस्तिनो हाच्या तियात्रांतले पास्ट इज पास्ट. धाकटेशे डायलॉग, पूण ताका जायतो मिनींग आसा. हांव सालूक म्हणटा, आनंद सोतेंच सांगो तुका, आमी चेड्यांनी आंकवार आसतना कितल्याय चेडवांचो मोग केल्यार जाता, पूण आमी काजार जावंक सोदतात त्या चेडवाचो मात आंकवार आसतना एकूय बॉयफ्रेंड आसूंक जायना. हे एक डायलॉग. ताणें तातूंत एक बरी मॅसेज दिल्या. मॅसेज म्हटल्यार आमी चेड्यांचो चुकी चड लिपयतात, पूण चेडवांचो चुकी आमी चड सोदून काडटात. ह्या तियात्रान जायतीच बऱ्यो मॅसेजी आसात. तेच परी हे एक डायलॉग म्हाका खूब आवडटा त्या तियात्रांतले. आनी तेन्ना जायतोय लोकूय खूब उर्बेन बरोवन ताळयो मारता. तेन्ना हे म्हणटाना म्हाका बरी उर्बा कशी भोगता की बाबा आमी चुकी आसात त्यो सगळ्यांच्यो बारबर दवरून एकूच बारात ताका करेक्ट करूंक जाय. हांवें तुका विनंती केली की कांताराच्यो खंयच्योय 4 ओळी म्हणटलो. होय, म्हणटलो. हे कांतार बाब एंटनी चिंगू हाणें घडलेलें आनी आमी दोगांयनी ते कोंकणी पालकार आमच्या पास्ट इज पास्ट तियात्रान म्हटलेले. ताच्यो हांव थोड्यो ओळी म्हणून दाखयता. आदल्यांनी वपारी एक मारून दोल्ल्या, सुबेज आवाज कोत्तारी ते आयदोण, तोशीच आनीक एकूय वपार आसा, नाकाक धरीत जाल्यार उगडटा तोंड. वपाऱ्यो मारपाच्यो हातां बोन हांव कोत्ता, आनीक कितें घडलां तें तुमकां दिता सांगोन. गरजे भायर तकली आमची पिड्ड्यार कोत्ता आनी उतरां आमची घेताय मागोन. खरेंच खूब बरें दिसता, कारण जी उमेदीन जी उमेद जी उर्बा तुजी वाडल्या ती अशीच वाडत आनीक चडत रावं. कारण जितलो अजुनूय तूं भुरगोच आसा, हांव म्हणना तूं व्हडलो जाला, कारण पालकाचेर तुवें जायतें शिकचें आसा आनी तूं शिकत आसा. त्या भायर तुवें स्वताचो असो एक वेगळो लुगार लोकां मदीं तयार केला. कारण एक गर्देंत सिलेक्शनाक 100 फुटबॉल प्लेयर आसतात आनी तातूंतलो चिमटी मारून तुका व्हरतात, हेंच मोठेपण. आनी आयज हेंच ह्या युकेच्या ड्रेसान आमकां दिश्टी पडटा. वसत थंय बंटी 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 बंटी, अरे कोण बंटी बंटी बंटी. सो हेंच खूब बरें. तर फुडाराक ह्या तियात्रां वयर तुका खंय मेरेन वेचें अशें दिसता? फुडाराक तियात्रान म्हटल्यार तियात्रान बाब म्हाका
एक चड उमेद आसा ती म्हटल्यार म्हजोच एक तियात्र बरोवन डायरेक्ट करपाची. हो म्हजो पयलो स्टेप आसतलो, कारण जशे परी म्हणटात फुडलें वेता तशें फाटलें वचोंक जाय. आमकां आमच्या वडिलांनी कोंकणी पालकार करून दवरला ते आमी आतां फुडें व्हरूंक जाय आनी आमी ती वाट तयार करूंक जाय. तेच परी म्हजें एक मनांतलें म्हटल्यार तांणी आमकां वाट तयार केल्या आनी तूं जशे परी जाणा लंडनच्या गांवांत चडशीं भुरगीं कोंकणी हितून भितर सरोंक सोदिनात. तांकां आमी हाडूंक जाय, कित्याक हांगासर इंग्लीश तर सगळेच शिकतात, पूण घरांनी कोंकणी उलोवन आमी त्या भुरग्यां लागीं कोंकणी उलोवन कोंकणी तांकां शिकयली जाल्यार ती खंयसरूय सांडची ना. कारण इंग्लीश शिकप व्हेरी इजी, पूण आमची मायभास शिकप सारकी आवड. देखून हांवें चिंतलां हें जोत फुडें वता, फाटलें जोत तयार करून रेडी दवर. तूं आतां तयार आसा होय. म्हणजे रोखडेंच ह्या वर्साक काय फुडल्या वर्साक? चड करून हांव चिंतालो 2025 कितेंय तरी म्हजें घडोवन हाडूंक. सो देवाक जाय जाल्यार सगळें जातलें. आनी तुकाय जाय, म्हाकाय जाय. खरेंच म्हाका दिसता सुरवातेक आमी तुज्या मामी डॅडीचो उगडास काडला हें आयकून तांची काळजां आनिकूय उर्बेन भरतलीं. तूं कितें म्हणटा? उर्बेन भरतली म्हटल्यार जेन्ना हांवें तांकां सांगलें पयलेच फावट हांव म्युजिकल शो करूंक सोदता म्हणून, जशे परी तूं जाणा एक म्युजिकल शो करतलो जाल्यार गोंयांत जायतो देस्पेज आसता. हांवें देस्पेजाचे चिंती नासतना पासून हांव फुडें सरलो, कित्याक हांवें तो म्हजो वावर म्हाका देवान दिलां तें हांवें देवाक परत दिवंक जाय म्हणून हांवें तो शो केलो. आनी आतां ही खबर आयकून म्हजी मायक पायक आनिकूय उर्बा येतली, कित्याक एक्टर आसा तो आपलो पूत डायरेक्टर रायटर जावपाक सोदता म्हणून. ओके, हांवें तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा, कारण तुवें म्हाका म्हज्या कोतान तुवें ह्या तियात्राचो सगळोच कारबार सांबाळूंक जाय. जे भाशेन कॉमेडी तुवेंच करूंक जाय, तुवेंच बरोवंक जाय, कांताराय तुवेंच बरोवंक जाय, कांत तुवेंच बरोवंक जाय. जायते फावटी आमी पळयतात की दुसरो वावर करता आनीक तूं खंय तरी कमी पडटा. हे भाशेन तर तूं मुखार गेलो जाल्यार तुजेर विस्वास आनीक वाडटलो, तूं उर्बेन बदतलो आनीक ते उर्बेन तुजीं पावलां घोटमूट मुखार वयतलीं. सारकें हें म्हजें तुका सांगणें म्हज्या अनुभवांतल्यान, कारण जे भाशेन हांव तुका पळयतां ते भाशेन तुज्या भितर जायतें कितें आसा. आनीक हांवें हेंवूय पळयलां की एकूच तियात्र नाचोन रोखडोच आपलो रायटर डायरेक्टर जायते जाण जातात आनीक आयज ते पालकाचेर दिसनात, नाच जावन येतात. त्याच पासत तुवें घोटमूट उरत जाल्यार तुज्यान त्या उपरांतूय जायतें कितें लोकांक दिवंक जाता. सारकें तितून बाब, जशे परी म्हणटात यू आर अंडर द वर्ज ऑफ लर्निंग. सो तेच परी हांवें हें गॅप दवरलां तें दीस इज माय प्रोसेस ऑफ लर्निंग. सो हांव शिकतां आनीक हांव ह्या फुडें पालकाचेर जायतें शिकवत वेतलो, कारण नॉट एवरीवन इज परफेक्ट इन एवरीथिंग अँड प्रॅक्टीस मेक्स यू परफेक्ट म्हणटात. तेच परी प्रॅक्टीस करीत आसा, अजूनय प्रॅक्टीस करीत आसा. जावंक ना अजून रोनाल्डो मेसी, पूण अजून प्रॅक्टीस करीत आसा कोंकणीच्या पालकार. आनीक असोच हांव शिकवत वेतलो आनीक फुडाराक शिकणे वरवीं हांव म्हजो एक तियात्र तयार करूंक हांव वावुरतलो. कारण आमी पळयतात की समाजामध्ये एक आदोगाद आसता आनीक तो सुमार 30-40 वर्सां प्रॅक्टीसूच म्हणटा की आपण आदोगाद म्हणना, हांव प्रॅक्टीस करता म्हणटा. सो एक बरें उतर, कारण सारकें समजतल्यान हें समजून घेवचें आनीक कोणाक वायट दिसल्यार आमकां कांयच परवा ना, कारण स्वत तें स्वत. हें तरी पूण आतां परत फुटबॉलाचेर येता की खंयची टीम मुखार वेतली जाल्यार तो क्लब त्या प्लेयरा कडल्यान सायन करून घेता. अशें कितें तरी UK तुवें सायन मारल्या फुडल्या प्रोजेक्टा पासून? हांवें कांय आर्टिस्टांक ऑलरेडी हांवें म्हज्या मतीन दवरलेली आसात आनी त्या आर्टिस्टांक कसली भुमिका दिवची ते स्टोरी म्हजी मतीन आसा ते परी हांवें तांकां विचून काडल्या. सो हें तुज्या प्रोजेक्टा पासून? या म्हज्या प्रोजेक्टा पासून. तुवें आनी कोणाक तरी सायन मारल्या? आतां सारकें सांगचें म्हटल्यार ह्या वर्साक जशे परी तूं जाणा गोल्ड एंड सिल्वर तुवें उगडास केला. हे आमचे मेर्चीकार भाव वेरेसिमो आनी जुलियो तांचो गोवन कल्चरल म्युजिका जावचो आसा.
ताणी म्हाका ऑलरेडी गेल्या वर्साकूच बूक केलोलो की बंटी तूं आमकां आमच्या शोवाक होस्ट करूंक जाय म्हणून. सो ह्या म्हयन्याच्या आतां ह्या विकेंडाक 29 जुलय तांचो गोवन कल्चरल म्युजिका जावचो आसा तो वेम्बली आनी 31 तारखेर स्विंडन. हे शो दोनूय हांव होस्ट करता. आनी तेच परी येता त्या म्हयन्यान ऑगस्टाचे 26 तारखेर आमचो गोवा डे जावचो आसा. गोवा डे म्हटल्यार इम्पॅक्ट इव्हेंट्स हाचो गोवा डे जावचो आसा. तो ऑगस्टाचे 26 तारखेर मेगा इव्हेंट तोवूय हांव होस्ट करता. तेच परी मोदेकाद ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर हांव गोंया वचे मेरेन हांव सारकोच बूक आसा. एवरी विकेंड म्हटल्यार जाता. आनी हांव म्हजी ओडवीक कशी सांगना तितून बाब, पूण जे लोकांक आवडटा ते लोक विचून काडटा. देखून हांव म्हणटा 2024 आनी 2025 पासून म्हाका ऑलरेडी बुकिंग्स आयलेलीं आसात होस्टिंग करूंक. तेच परी 24 म्हाका तियात्राची बुकींग आयल्यान. सो उण्यांत उणें म्हटल्यार आतां 3 तियात्रान ऑलरेडी म्हाका डायरेक्टरांनी उतर दिलेलें आसा. सो हांवेनूय तांकां बरे भशेन ओके म्हणलेलें आसा, कित्याक तियात्र म्हज्या काळजांतले. हय, तेच बरोबर तूं तुजी तयारी करता, तुजो हें करता. हें विचारपा फाटलें कारण मातशें वेगळें आसलें, कारण हांवूय चिंत्तालो की म्हज्या एका प्रोजेक्टाक तुका बूक करचो, पूण जे भाशेन तुवें सांगलां तशें घडचें ना. तितून बाब जाय जाल्यार सगळें घडोंक येता. जेन्ना हांव तुका केन्नाय मेसेज करता जाल्यार तूं म्हाका पयलो धांव मारून उलो करता आनी सांगता बंटी तूं केन्ना येता गोंयांत. सो तुका म्हज्यो डेटी पयल्यो खबर आसतात. म्हणटकूच हातून दुबावूच ना. तुका पयली डेट खबर आयली म्हणटूच तूं आनी कॉन्ट्रॅक्ट घेवन येनाका. हांव पयलोच येवनूच सायन मारता. खरेंच बंटी खूब बरें दिसलें. जायत्यो गरजेच्यो गजाली आमी डिस्कस केल्यात, उलयल्यात, आनी हें सगळें घडलां गोल्ड एंड सिल्वर इव्हेंट कंपनी उद्देशी हांव हांगा पावलो आनी ही कार्यावळ आमी मुखार व्हेली. तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो, तुजी भासाभास जाली, थोडे भोव आमी चिमटी मारला, आनी हांगची परिस्थिती सगळ्या परस तूं बरी जाणा, कारण सगळे वसत ते तुज्याच फुड्यान येतात जावं तुज्या लागसुल्ल्यान पास जातात. म्हणटच किरीटपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचें कोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. देव बरें करूं तुकाय. आनीक हांव चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा प्रुडंट मिडिया चॅनलाक लागून, आयज तियोतन बाबाक लागून आनी प्रुडंट मिडिया चॅनलाक लागून आमचे कलाकार जावं आमची बिझनसीस तुमकां सगल्यांक ते दाखोवन दितात. आयज तो UK शारान पावलो आनीक आयज तो हांगासरल्याय आर्टिस्टांक घेवन ताणें जायतेच असले शो केले. देखून हांव चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा प्रुडंट मिडियाक आनीक आमच्या तियोतन बाबाक. इतल्यानूच बंटी वास हाचे सांगताक आयची माणकामोत्या कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदियोस. बाबा खंय? हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या, तुज्याच खातीर सुटी काडिल्ली, पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका. बाबा अरे राव हे घे, व्यवस्थित खा, एकटोच खा. होय वखद घे, टायमर घे, विसरशी घेता ना जाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळोवया. सायबिणी करता. राव आता कितें? हे घे. आता ही कित्याक? आज निमणी तारीख, व्हडली लायन आसतली, बिल्डिंगेचे भायर पावतली. अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं? अरे राव हे घे. आता हे कित्याक? अरे कितलो वेळ उबो रावतलो? बस मदी मदी. अरे आता हांगा कित्याक बसलो तू? चल बेगीन, लायन केदी व्हडली जातली. अरे ही सगळी सर्कस कित्याक?
तुका खबर ना? अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख. दवर ते सकल. हा? बिल दी. झाले. बोलले अशें कशें? गोय सरकाराची करामत. एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात. गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आणि कंज्युमर डिटेल्स घालप. मागीर UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप. फक्त जाय ते इंटरनेट. ते तर आमच्याकडे आसाच. तुझो पप्पा दिसभर फेसबुक, व्हॉट्सॲप, युट्यूब हातूंतच आसता. म्हणल्यार आम्ही दोगांय. तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे हांव भरता. आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट, मॅरेज सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरींत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही, आता सगळ्या ऑनलाईन. दरेक गोंयकाराचो आधार. डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.